बोगमाळे भाड्याक रावप्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हण बोगमाळेचो सरपंच संकल्प म्हाले हांणी वास्को पीआय कपिल नायक हांचे कडेन मागणी केल्या। टेनंट व्हेरिफिकेशना खातीर बोगमाळे खासा उपक्रम राबयतलो म्हण पीआय कपिल नायक हांच्यांनी म्हायती दिल्या। RDXGOA खातीर बोगमाळेच्यान प्रसाद नायक सांगले की गोवा इज टुरिझम स्टेट एज वेल एज बोगमाळो आमचो गांव जो आहा इट इज टुरिझम अट्रॅक्टेड आणि बेसिकली टुरिझम सेंटर्ड विलेज। बेसिकली चडशे टुरिस्ट हे बोगमाळो गांवा भितर टुरिझम एक्टिविटीज एन्जॉय करपाक येता। सो ह्या कारणान निमित्तान आमचे जे खूब लोक म्हटल्यार क्रायम एक्टिविटीज वाडपाक जायना, तशेंच कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून जितले जाणांनी रेंटाक आपले प्रिमायसीस दिला त्या सगळ्यांक वॉर्ड वायज आमी पंचायतीन आपयले। गेल्या 1-2 म्हयन्यां भितर आमी हो एक्सरसाइज केलो आणि कंपल्सरीली तांकां सांगलें की तुमी टेनंट व्हेरिफिकेशन वास्को पुलिसांच्या कोऑर्डिनेशनान तुमी करून घेवचें सो दॅट दे अवॉइड एनी अनटुवर्ड इन्सिडंट। सो सगळ्या लोकांक जी कंपल्सरी गजाल आहा पुलीस स्टेशना सायडींतली ती ऑलरेडी आमी पर्सनली आपूण तांकां सांगलेली आसा। आतां आय एम हियर टू give a personal request to वास्को पीआय श्री कपिल नायक यांच्याकडे की त्यांच्यानी आमच्या गावा भितर ही ड्रायव्ह सुरू करची सो दॅट ज्या कोणानी आमच्या रिक्वेस्टा उपरांत सुद्धा कोणी करू ना जाल्यार तांकां स्पेशली वास्को पुलीस स्टेशनांतल्यान एक आमचे कॉन्स्टेबल किंवा PSI वयतल्यान ते तांकां रिक्वेस्ट करतले आणि इन एनी केस आमच्याकडे रिकॉर्ड आसपाक जाय जो आमच्या गावा भितर जे टेनंट किंवा रेंटाक रावता तांचो रिकॉर्ड आसपाक जाय। आमी तांकां रिक्वेस्टूय केला की ओनरांक की एक कॉपी पंचायती कडेन दवरची सो दॅट आमच्याकडे एक रिकॉर्ड आसतलो की आमच्या नेबरहूड किंवा आमच्या गावा भितर कोण रावता तो। टेनंट व्हेरिफिकेशन ही एक सामकी इम्पॉर्टंट महत्वाची गोष्ट जावन आसा की आज टेनंट व्हेरिफिकेशन करूनच आमची खूब ज्यो क्रायम्स आहात त्यो डिटेक्ट जाल्ले आसात। So tenant verification is very important thing for all. Especially आता सध्या कितें जाता की कोण ओनर्स असतात ते रेंटाक दवरतात पण तांचे व्हेरिफिकेशन करनात, तांची ते म्हायती घेनात कित्याक तांकां ते फक्त कितें आसता तांकां फक्त टेनंट थंय आपले भाड्याक दवरिल्ले ते पळयतात ते इम्पॉर्टन्स धरतात ते पण कितें आसता ते बाबा खंयच्यान येतात कसली ते क्रायमाक इनवॉल्व आसात कितें ते पळयनात आणि ताका लागून हे टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाची खूब गरज आसा। आणि आमी हे टेनंट व्हेरिफिकेशन आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचो एक पार्टच जावन आसा, ताजेर आमी व्हेरी स्ट्रिक्ट आसात आणि टेनंट व्हेरिफिकेशन आमचें चालूच आसा। हे दिसा आमी मुद्दम स्पेशल ड्रायव्ह चालू केल्ले आसात आणि हेसा न्यू वाडे सगळ्याक वाडे सगळे चिकले ते आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरू केलें आणि आमकां अशी गोश्ट खुबश्यो कळून आयल्या की थोड्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन केलें ना आणि थंय आमी तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिवन आयिल्ले की बाबा कितें आसता तुमची 2 दिसां भितर कोणें पळय टेनंट व्हेरिफिकेशन केलें ना ताणें येवन पुलीस स्टेशनार टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें, अदरवायज वी वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट देम। सो त्या प्रमाणे ह्या 2 दिसांक आमकां ताजो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळा आणि खुबशे जाण हांगा येवन पुलीस स्टेशनार येवन तांणी आपले टेनंट व्हेरिफिकेशन केलां। सो आज स्पेशली आमचो बोगमालो पंचायतीचो सरपंच संकल्प महाले स्पेशली म्हणजे म्हळ्यार आयल्यान ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलो की अशेंच बोगमालो टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें की बोगमालो बी खूब जाण अशे आसात तांणी टेनंट व्हेरिफिकेशन केलें ना। आमी करपाचेच आशिल्ले पण ताजो रिक्वेस्ट आमी हे करून आमी स्पेशल एक ड्रायव्ह दवरतले बोगमालो आणि सगळे चॅक करतले आणि पळयतले कोणी टेनंट व्हेरिफिकेशन केलां आनी केलें ना आणि वी विल रिक्वेस्ट देम वन्स आणि टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हण आणि इफ दे आर नॉट डुईंग वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट द ओनर ऑफ द हाऊस हू आर गिविंग द हाऊसेस फॉर रेंट। हे आमचें चालूच उरतलें। We are considering VVIP movement आता जावपाचे ताजेर how important is tenant verification? प्रेझेंटली आता VVIP मुवमेंट्स आसात, आता न्यू इयर आयले, टुरिस्ट येतले, गोवा इज अ टुरिस्ट स्टेट, खुबशे टुरिस्ट विजीट करतात। आता आमचे VVIP हांगा विजीट करपाचे आसात त्या निमित्तान टेनंट व्हेरिफिकेशन हे खूब इम्पॉर्टंट जावन आसा आणि हांव इतली एश्युरन्स घेतलो की आमच्या वास्को ज्युरिस्डिक्शनांतले ईच अँड एवरी हाऊस हातूंतलो टेनंट व्हेरीफायड जाल्लो आसतलो कित्याक टू एवॉइड एनी अनटुवर्ड इन्सिडंट्स। कित्याक खंयच्यान लोक येतात, वेगवेगळे स्टेटींतले लोक येतात रावतात, आमकां खबर नासता की तांची बाबा वेदर दे आर एडवर्सली रिपोर्टेड इन देयर कन्सर्न स्टेट काय कितें। सो आमी हांच्यान तांची इन्फॉर्मेशन पळय जे कितें आमचे फॉर्मार भरतात ते मागीर तांची एक स्टेटींग धाडटात आणि थंयच्यान व्हेरीफाय जावन ते हांगा येता की वेदर ही इज इनवॉल्व इन एनी क्रायम, वेदर ही इज एडवर्सली रिपोर्टेड ऑर नॉट हें आमकां कळटा आणि मागीर आमकां तांचेर कितें आसता एक्शन घेवचें पडटा।